Provis गीत A2 page 1 आमच्या बापा स्वर्गावेल्या. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी बोरगी एकठांय जाल्या. एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार मी येता. एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार मी येता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी निर्वाशां आनी परदेशां पासत मागया. आमची भाव भयणां जीं परदेशांत गेल्लीं आसा तीं थंयसर वावुरतात, कश्टवतात. तीं आतां परतून आयिल्लीं आसा, तांकां परतून वचोंक जाय. दुसरीं आमची अशीं येतात, तीं तशींच निर्वाशी, परदेशी. ह्या सगळ्या पासत आयज आमी मागया. पूण आमी तशींच ह्या संवसारांत आयल्या, ह्या संवसारांतलीं वेतेल्या. तर आमी सगळ्या पासत मागया आनी हे भाशेन जेजूक आमी अदीकान अदीक व्हड दिवया. आमची सगळीं देसां मनांत हाडया आनी जांचे पासत आमी मागता तांकां आमी काळजांत दवरया. आनी ह्या मिसाचें जे खरी तीं देसां आसा तें मनांत धरून आतां पयले सुवातेर देवाचें बोगसणें मागया. देव जेजू आमचे सगळें जियेता, पूण ताका आमी खूब पाटी सहकार करूंक ना. तर ह्या पासत आमी काळजांत थावन म्हणया, हांव पातकी सोरपू दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद आमी घेवया. सोर पुदितात देव, आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुका कोणूच पोरको न्हय, तुजो आदार जोडून घेवंक कोणूच पयशिल्लो न्हय. तर सगळ्या तुज्या पुतां दुवांची दया करून निर्वाशांक आनी परदेशांक आपआपल्या घराक आनी गांवांक पावय. फूट पडलोलीं कुटुंबां मोगाच्या एकवटान नव्यान बांदून हाड. पोरो घाल्ल्यांक आनी सांडलोल्या भुरग्यांक आसरो आनी माय मोगाची ऊब मेळो शिकोर. आनी तुजीच दोळाय कश्टवतल्या आनी गरजेवंतां थंय दाखोवंक एक मोवाळ काळीज आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचें उतरां आतां आयकूंक आमी आमचें काळजां उक्तीं केल्लीं आसा. चित दिवन आयकुया. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान सर्गार्थावन म्हजे लागीं एक थाळो नव्यान अशें उलयतालो तो आयकलो. वच आनी सोमदेराचेर आनी प्रितुमेचेर उबो आसा त्या दुताच्या हातांत उक्तो कवळो आसा तो घे. त्या दुताशी वचून कवळो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हळें, घे आनी खा. तुज्या पोटान तो आंबट करतलो, पूण तुज्या तोंडान तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कवळो घेतलो आनी खेलो, आनी तो
म्हज्या तोंडांत घोड घोड म्होंव लागलो. पूण तो गिळ्ळ्या उपरांत पोटांत आंबट आंबट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, आनीक एक पावटी तुवें जायत्या पोरसां, देसां, भासां आनी पातशां विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगलीं म्हणुया. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगली दोन गिरेस्काय मेळ्ळोले परी तुज्या कायद्यांच्या मार्गार हांव संतोशी जाला. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. आमचो जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुप्या भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली सुमर्थ. तोंडांत घोड घोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची घोडसाण म्हज्या काळजाक. आमचो जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी कुशी म्हणल्यार सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आदन्याक आशेवन आशेवन कोरशेता म्हजें व्हड्डें. थोंड जाता उकटें. आमचो जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. उद्गाराक उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विकतोल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो, म्हजें घर मागण्याचें घर अशें बरयल्लें आसा, पूण तुमी तें चोरांची दोल केल्या. आनी दिसपटो देव मंदिरांत शिकयता आसलो. मुखेल याज्ञीक, शास्त्री आनी पोरजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताचीं उतरां आयकूंक भुल्लोलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Konkani तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें आयकलें आतां? लोक जेजूची उतरां आयकूंक भुल्लोलो म्हणून. कित्याक लागून? कित्याक जेजू जावन आसा आमचें दायज आनी आमचें तारण. आमी मोगाक आवडटा न्हय, तो तोच जावन आसा तो मोग. आयज आमकां कितें आयकूंक आयलेलें आसा? जेजू म्हणटा, हें मंदीर तुमी चोरांची दोल केल्ली आसा. मंदीर एकदम म्हत्वाचें आसलेलें फारिजेवांक आनी इस्रायलितांक. कित्याक? पयले सुवातेर तें देवाचें ठिकाण. दुसरे सुवातेर देव तो थंयसर जियेता जाल्यार ताची येवजण कितें ती जाणून जावंक जाय. तो देवाची येवजण थंयसर आमकां
आयकूंक मेळटा. तिसरें म्हणजे मंदीर एक तिजोरी आसलेली, सगळें तिचो ते दितालेत. आनी चवथें म्हणजे देवाचें हाजीरपण तितूर आसलेलें. पूण हें फकत भायलें जाल्लें, तातूंत तें जिवाळ नासलोलें. हें मंदीर जिवाळ जाल्लेलें आसा जेजूक लागून. आतां आमी सगळीं जाणां एक इगोर्जेंत आयलीं की ना, ती इगोर्ज जिवाळ. कित्याक जेजू थिंचो जियेता. तो जेजूच्या जिवितान आमी कितें पळयता, ताचो बाप ताचे कुडींत आसलेलो, तो ताका त्या संबंदांत रावता आनी बाप म्हजो देव म्हजो बाप म्हणून तो आमकां कळीत करता. हें देवान, हें जेजून आमकां देवा विशयी कळयलेलें आसा. देव मागीर आपली येवजण कितें पळय ती ताका कळयता. आनी जेजू सदांच विस्वाशी रावलो देवाच्या उतराक. तो जावन आसा तें जिवीत, जेजू जावन आसा तें जिवीत जें ताचें सगळें आसलें तें तो आमकांय दिता. आनी हें आमकां बावतिजमा वरवीं मेळ्ळेलें आसा. तर जेजू प्रत्येक इगोर्जेंत कोमया उदेशीन जियेता आनी ताका लागून एक इगोर्ज आमची सदांच जिवाळ, जेजूचें आसप थिंचोर आसा. पूण खूब पाटी आमी ताका तो सांतिस्मो साक्रामेंत आसा म्हणून नमस्कार पर्यंत करिना. हें विसरूं नाकात. ह्या फुडें इगोर्जेंत आयलीं की ना, सांतिस्मो साक्रामेंताची आमी नमस्कार करुया, आमी जाणो जावया तो हांगसर आसा म्हणून. आनी आमी सगळीं जाणां एकठांय जाता म्हणटो तो थिंचोर आसा. भयणीनो आनी भावनो, पूण जेजू सगळें आमच्या भितर जें सारकें ना तितलें तो पयस करता आनी तो आमकां सदांच सांगता. तेन्ना आमी भियोंक फावना. हिचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावंक फावना. कित्याक आमी कांयच घेवन येवंक ना, कांयच घेवन वचना. कित्याक म्हणून इतलो भार आमचेर घेवंक जाय. सगळो भार ताचेर दवरया. ताणें आमकां सांगलां, सगळीं तुमी कोश्ट करतात ती म्हजी शिंयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजी जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो. हें आमकां जेणें ताणें फाव करचें, दुलोबाय आनी ल्हानविकाय. हें तर आसत बाकीचें सगळें सोंपें जातलें, कित्याक आमी ताचे बरोबर वावरूंक लागतले हांव, आनी ताची घोटाय आमकां फुडें वतली. खूब पाटी आमी थोकता न्हय, तें कित्याक लागून जेन्ना आमचेच शक्तीचेर आमी रावता तेन्ना आमी ती रोखडीच काबार जाता. पूण जेन्ना देवाक एकवटून आमी करता, दीस रात आमच्यान वावरूंक जातलें आनी आमी केन्नाच थोकचे ना. कित्याक ताची घोटाय आमकां सगळें दिता, कित्याक ताचें सगळें आमकां परिपूर्ण जिवीत आसा. हें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराच्या जिवितान घडलें. देवाचें उतर पयलें म्हणून हितून गोड गोड लागता, पूण ताचो मागीर भितर गेलें की ना मागीर तें आमटें कशें जाता. कित्याक तें सगळें धोयता आनी सगळें ना बरें ना पळय तें सगळें काडून उडयता. ताका लागून सुस्कार भायर सोडटना हें सगळें भायर काडून उडोवया. चिंतना, भावना, आठवणी, चाल आमची दुसऱ्यांची सगळीं भितर दवरलेली आसा. सगळीं काडया, स्वतंत्र जावया आनी हें मंदीर देवाचें आमी प्रत्येक जाणां नितळ जालीं की ना, सगळ्याक आमी ही नितळकाय पवित्रताय अणभवतल्या. जशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान अणभवलें तेच भाशेन आमी आयज एक सांताची आमी आठवण करता. ताचें नांव फेलिक्स ऑफ वॉयली. तो भुरगो आसतना सगळें सोडून एका मोठांत रावलो फ्रांसाक. आनी थंयसर रावल्या उपरांत बरेचशे वर्सांनी आनी एकलो जॉन माथा म्हणून आयलो. हो फेलिक्स पळय आसलेलो तो 71 वर्सांचो आसलेलो, 71 वर्सांचो. तेन्ना हो जॉन आयलो आनी ताका म्हणूंक लागलो, आमी दोगूय जाण ही मातशें कितें काम करूंक जाय इगोर्ज मातये पासत. कसलें? हे पळय आमचे क्रिस्तांव कैदी जालेले आसा आफ्रिकेंत, तांकां आमी सुटको दिवंक कितें तरी करूंक जाय. ते दोगूय जाण पाप साहेब भाशेन गेले आनी पाप साहेबाक सांगलें. ते म्हणूंक लागले बरें कर तुमी. आनी ताणें मोटां स्टार्ट केलीं. 40 वर्सांनी 600 मोटां स्टार्ट जालीं सगळ्याक. कित्याक लागून? तांकां तांचे पासून मागोंक आनी तांकां सुटका मेळोवंक. कोणाक?
आमचे पळय भाव भयणी कैदी आसलेले. तर आयच्या काळार आमच्यान कैद्यां पासून मागूंक जाता. कैदी, निर्वाशी, परदेशी हे सगळे पासून मागे, कित्याक तांकां खूब त्रास जातात न्हय. तर तांचे पासून मागतना आतां आमी सगळीं जाणां आमच्या हात अशें धुंडेन दवरया, दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी आमच्या कुडींत मनांत आत्म्यांत योकार दिवया. आनी सगळे आमचे भितर आहा तितलें तो आपणाचेर ओडून घेता आनी आमकां सुटका दिवंक आवडटा. पूण ही सगळीं चिंतनां, भावना, आठवणी जेजूच्या नांवान भायर काडया आनी तातूंतली आमकां सुटका मेळटलीच. आनी आमी भितरल्यान स्वतंत्र जावन ताचें परिपूर्ण जिवीत आमी अणभवतल्या. आतां आमी सगळे आमच्या संवसारा पासून मागया हें कोरोना व्हायरस आनी बाकीचीं दुयेंसां आसा तीं पयस कर म्हणून मागया. सोरपोदिदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोनेचें गीत C28 पाटेनान आनी कालशीन पेज 40. Patenan ani kalshin ya velar, unia soria borobor altar var, galuyam chekost, dukani var, famil soire, munis oglosomsar, galuyam chekost, dukani var, famil soire, munis oglosomsar, galuyam chaduka chetembe, doruyam chakalsache aude, unia soria bori, ami sokle, donia gali, betil tuche dori. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदिदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक मानून घेवं. भोव कोणवाळे बापा, तुजी भक्ती करून तुका ओपून दिता, तीं दानां तूं मानून घे आनी बागयोन कोणा वेळे बापा, तुज्या आयस पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक एकठांवंक तुज्या पुतान आपलो जीव दिवचो म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता ती शांतीची बोली सगळ्या मदें एकवटांत आनी मोयपासान वाडो, ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाचो मोग केलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्यावरी दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा,
खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. तुज्या कुर्सांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सुम्या. संवसाराच्या सोडवंडारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उण आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पती बागयोन झुजे, बागयोन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या मागण्यांत आमी एकवटोन, कित्याक तो आमचे सवेन जियेता, ताका आमी सहकार करया. आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली तो आमकां निवारतलो. आनी जे आमचे भाव भयणी आनी आमी सगळीं परदेशी निर्वाशी अशीं जालेलीं आसा, तर आमकां ताणें सगल्या वायटा विघ्नांतली निवारची. संवसारांतूच न्हय पूण स्वर्गात जियेता ते प्रमाणे हांगसरूच आमकां तो अनुभव दिवचो. म्हणून आतां बरोबर म्हणया, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार कागुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें दौरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया.
देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक हे मागणें आतां म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टां. तुजे सोरशिल्लो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादाचें गीत D18 जेजू प्रकाश वैकुंठांत पेज 57. जेजू प्रकाश वैकुंठांत मधुर संगीत दुकानान गोडवायेचे मोतोनान अमृत सोडीचे काळजांत आमची सोवे कोरबिरात आमची तुजो कालुसवार कालोखांतली काडमोना तुज्या मोगान बोर काळजा. केदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, एका उंड्यान आनी एके कालशीन तुवें आमकां दादोशी केल्याय. परदेशां आनी ओसाड पडलोल्या थंय मनशाळाय दाखोवंक आमचें काळीज मोवाळायेन भर. अशें आमी सगळीं एक दीस जिवाच्या गांवांत तुजे वेंगेंत एकवटोंक निर्मी. हें आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन. आमेन. पुणेनान भावनो, आमी देवाक दिनवासीत आयज आमचो दीस सारया. तुमी जाणात की हांगसर आतां नोयना आनी फेस्त सायबाचें जातलें, पूण नोयनाच्या मिसांनी तुमच्यान भाग घेवंक जायना. कित्याक इतलो लोक येवंक लागतलो. आमी जाणो कशे भाशेन हजारांनी लोक येतालो. आतां 200 लोकांक घेवंक हें भोव कठीण जातलें. कोणाक म्हणून घेतलें हांव? ताका लागून मिसां आमी ऑनलायन दवरलेलीं आसा. कित्याक लागून? पळयात, तुमी सकाळीं सकाळीं 6 येतालेत न्हय, तर तुमच्यान घराच 6 मिसान वांटो घेवंक जाता आनी तुमची फिरगोजीनी तुमकां थोड्या जाणांक वचोंक जातली म्हूण नाय. पूण ताच्या आदीं तुमी प्रवास करताल्यात न्हय, 5 उठून हांगसर येताल्यात. ताका लागून 5 ते 6 म्हणजे इतलो म्हणल्यार 45 मिनट तरी आमी बोचोणीत घालूंक जाता. बोचोणीत घातलें की ना मागीर रोखडेंच मागीर थंयसर तुमच्यान दुसरो बागांत सामील जावंक जाता, म्हणजे मिसांत जावंक. हे भाशेन तुमकां बरो वेळ मेळटा सकाळींच. ह्या कारणाक लागून हांवें कितें केलें, तुमी हांगसर घडीक सकाळचीं येवची नात, मागीर लेट येतली म्हणून तुमकां हांवें 10 ते 4 दवरलेलें आसा हांगसर येवन म्हणजे उमांक. पूण तुमी घडीक बेगीन येतल्यात, ताका लागून आमी तो कार्यक्रम तुमचे पासत बेगीन करतले. पूण आमची मिसां म्हणून हितून 8:30 पर्यंत जातली. ताका लागून 8:30 पर्यंत आमी इगोर्ज घडीक उक्ती करचें ना, पूण पळोवया कशें जाता तें. 8:30 पर्यंत आमी इगोर्ज घडीक उक्ती करचें ना, पूण पळोवया कशें जाता तें. 8:30 पर्यंत आमी इगोर्ज घडीक उक्ती करचें ना, पूण पळोवया कशें जाता तें. 8:30 पर्यंत आमी इगोर्ज घडीक उक्ती करचें ना, पूण पळोवया कशें जाता तें. 8:30 पर्यंत आमी इगोर्ज घडीक उक्ती करचें ना, पूण पळोवया कशें जाता तें. 8:30 पर्यंत आमी इगोर्ज घडीक उक्ती करचें ना, पूण पळोवया कशें जाता तें. 8:30 पर्यंत आमी इगोर्ज घडीक उक्ती करचें ना, पूण पळोवया कशें जाता तें. 8:30 पर्यंत आमी इगोर्ज घडीक उक्ती करचें ना, पूण पळोवया कशें जाता तें. 8:30 पर्यंत आमी इगोर्ज घडीक उक्ती करच
ते भाशेन पूण मिसाक तुमच्यान भाग घेवंक जायना गरजेन पूण ऑनलायन तुमच्यान करूंक जाता टीव्हीचेर पळोवंक जाता हो कार्यक्रम कोवीड आसो पर्यंत फुडें मागीर तशें जावचें ना तर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बागेवन फ्रांसिसा कडेन आतां मागया ताणें आमकां राखलेलें सांबाळिल्लें आसा ह्या फुडें तो करतलो सगळ्या आमच्या गरजांनी तो पावतलो बागेवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार शेवटाचें गीत पेज 240 U20 San Francisco Xavier, vora cura, rati samcha moga.